नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. खोर्ले ओल्ड गोवा जाल्ल्या ॲक्सिडेंटाचे कारण अजून सापडूंक ना. कार्गो ड्रायव्हराचे स्टेटमेंट आणि सीसीटीव्ही फुटेज जायना मॅच. खासा रिपोर्ट. येरादारीचो नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय चालूच. दर दिसा सुमार 1,500 जाणांक तालाव. हेल्मेट घालनाशिल्ले चड. कारवाय करूनय तालावाचो आंकडो देवना. रानवटी जनावरांच्या विशयाचेर हायकोर्टात वचपाची 70च्या शेतकारांची तयारी. रानवटी जनावरांक मारपाक दिवचे म्हण मुखेल मागणी. बंद पडिल्ल्या बार्राचे डिस्टन्स परत मेजात म्हण एक्सायजाक अर्ज. नव्यान डिस्टन्स मेजपाची तयारी, मात परतय एरियल डिस्टन्सेस धरतले गृहीत. आयपीएल बॅटिंग करपी दोगांक कळंगुटे धरले. एकलो हरियाणाचो आनी दुसरो छत्तीसगडाचो. 12 मोबायल आनी 2 लॅपटॉप जप्त. गोंयांतली दुसरी कारवाय. खडेघाट मोहन बागानाक मारून एझॉल एफसी आय लीग टायटल जिखपाच्या मार्गार. एझॉलाच्या अजापाचे ड्रीम रन चालूच. खोर्ले ओल्ड गोवा जाल्ल्या अपघाताचे कारण सोदपाक पुलिसांक अजून मेरेन यश येवंक ना. कार्गो ड्रायव्हरान दिल्ली जबानी आनी सीसीटीव्ही फुटेज मॅच जायना. ड्रायव्हर म्हणटा पेट्रोल पंपाकडच्यान भायर सरपी मोटरसायकलीक वाचोवपाक गेल्ले कडेन कारवाल्याचो कंट्रोल गेलो, तर सीसीटीव्ही फुटेजीन अशें कांयच दिसना. कारवालो ओव्हरटेक करपाक गेल्ले कडेन ताचो कंट्रोल गेलो असो अदमास. खोर्ले पेट्रोल पंपा लागीं एक्सिडेंट जावन 6 दीस जाले. ह्या एक्सिडेंटान 5 जाणांक मरण आयिल्लें. ओल्ड गोवा पुलिसांक ह्या एक्सिडेंटाचें कारण सोदूंक जमिल्लें ना. कार्गो ड्रायव्हरान दिल्ले जबानी प्रमाण पेट्रोल पंपा कडल्यान भायर सरपी मोटरसायकलीक वाचोवपाक गेल्ले कडेन कारीचो कंट्रोल गेलो. पूण सीसीटीव्ही फुटेज पळयत जाल्यार अपघात जावचे पयलीं पेट्रोल पंपा कडल्यान भायर सरपाच्या वाटेंतल्यान एक्कूय गाडी भायर वचूंक ना. एक्सिडंट जाल्या उपरांत रोखडीच एक मोटरसायकल सीसीटीव्ही फुटेजान दिसता. घडये ताका ओव्हरटेक करपा वेळार कारीचो कंट्रोल गेला आसत. पेट्रोल पंपा कडल्यान मेळिल्ले सीसीटीव्ही फुटेज पळयत जाल्यार ड्रायव्हरान दिल्ली जबानी सामकी चुकीची आसा हें स्पश्ट जाता. पुलिसांनी एक्सिडंट स्पॉटा लागीं दुकान आशिल्ल्या भाजीवाल्याक विचारले जाल्यार तो म्हणटा ताणें कांयच पळोवंक ना. कारीत ड्रायव्हर शनल परेराचे कुशीक बशिल्ल्या सौरभ भोईराची जबानी घेतली तेन्ना ताणें कांयच पळोवंक ना अशें सांगलें. पुलिसांनी ताची ऑफिशियल जबानी अजून घेवंक ना. एक्सिडंट कसो जालो हें पुलिसांनी सोदून काडूंक जाय. पूण सीसीटीव्ही फुटेज पळयतकीर अशें दिसून येता कदाचित ओव्हरटेक करपाच्या प्रयत्नांत कार ड्रायव्हराचो कारी वेलो कंट्रोल गेला आसत. कित्याक तर कार ओव्हर स्पीड जावन एक्सिडंटाक कारण थारता. त्याच वेळार एक मोटरसायकल त्या रस्त्या वयल्यान ओल्ड गोंयच्या वाटेन येतना दिसता. तो मोटरसायकलवालो एक्सिडंट जाले उपरांत रावता आनी कारी कडेन वता अशें सीसीटीव्ही फुटेजान दिसता. तो मोटरसायकलकार कोण हें वळखुपाक पुलिसांक अजून मेरेन तरी जमूंक ना. ह्या अपघाताचो तो म्हत्वाचो विटनेस थारूंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. येरादारीचो नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करप चालूच आसा. शुक्रारा सुमार 1,500 जाणांक तालाव मेळ्ळो. तातूंत 712 जाणांनी हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले. कारवाय चल्ल्या. एक्सिडेंट वाडल्यात, मात तालावाचो आंकडो कमी जायना. गोंयकार सुदारपाचें नांव घेनात. खोर्ले ओल्ड गोवा सोमारा जाल्ल्या एक्सिडेंटा उपरांत राज्यांत सगळीकडेन येरादारीचे नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करपाचें काम बुधवारच्यान सुरू जालें. बुधवारा 1358 जाणांक जाल्यार बिरेस्तारा 1368 जाणांक तालाव दिलो. शुक्रारा हो आंकडो वाडून 1447 जालो. पुलीस आपलें काम करीत आसा, तरी पूण नेम मोडप्यांचो आंकडो मात वाडत आसा. पुलिसांनी शुक्रारा दिल्ले तालाव. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले 712. मोबायलार उलोवन गाडी चलोवपी 3. सीट बेल्ट बांदूंक नाशिल्ले 82. निश्काळजीपणान गाडी चलोवपी 17. सोरो पिवन गाडी चलोवपी 7. गाडयांचे ग्लास काळे केल्ले 7. हेर केसीस 619.
पुलीस यंत्रणा आपले काम करीत आसा, पूण लोकूच निश्काळजीपणान वागतात अशें फाटल्या 3 दिसांत दिसून आयला। हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवप, पुलीस दिसत जाल्यार वेगांत गाडी व्हरप असले प्रकार घडत आसा। पुलीस करतले तरी कितें? The difficulty what we find is sometimes these children, by seeing the police on the road, they speed up their bikes and run away, try to run away from there. And in that one, sometimes they meet with the accident. So to avoid that one, we are conducting some lectures in the schools also. You ever call their parents? Yes, we call the parents, and whenever we are catching any minor boy or any student who is not having the driving license and riding the motorcycles, we are calling their parents. We are educating them. We are telling them that it should not happen, and also we are giving them fine. Also, the fine is whatever is the fine to the person who is riding the motorcycle. More than that is the fine for the parents who are giving their bikes to the children. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सत्तरीच्या शेतकारांनी रानवटी उपद्रवी जनावरांच्या विशयाचेर हायकोर्टात वचपाची तयारी केल्या। शेनवारा सत्तरी शेतकार संघाच्या वांगड्यांची आणि कांय शेतकारांची वाळपय बसका जाली। रानवटी जनावरां शेताभाटांची नाशाडी करतात म्हण शेतकार पेजारल्यात। 2016 आमच्या सत्तरीतल्या शेतकऱ्यांची सत्तरी शेतकरी संघ आम्ही स्थापना केली आणि मध्यंतरीच्या काळात कोड ऑफ कंडक्टाक लागून आमच्या भरमीन म्हणजे वन्य प्राण्यांक लागून शेतीक जाणारो उपद्रव तसेच जमीन पाणी ह्या विषय जे असतात हे आम्ही काही काळा खातीर बंद दवरिल्ले। आता या मध्यंतरीच्या 6 महिन्याच्या काळानंतर आम्ही परत आमच्या हे जे आमचे काही मूळ प्रश्न जे असतात तांकां वाचा फोडण्या खातीर आज आम्ही ही मीटिंग हांगा आपयली। उपद्रवी रानटी जनावरांच्या विशयाचेर शेतकारांची संघटना करून प्रत्येक शेतकाराक पार्टी थारावन हायकोर्टात वचपाचो प्लान आदोगाद शशिकांत जोशीन उलोवन दाखयलो। जसो पोल्युटर पे प्रिंसिपल आसा त्या बाबतींत जो पोल्युशन करता तेणे कॉम्पेन्सेशन शेतकारांक दिवचें पडटा किंवा जेका नुकसान जाल्यार ताका तें दिवचें पडटा। तोच प्रिंसिपल आमी काहीसो शेतीच्या बाबतींत वापरपाक सोदता। जी शेतीक जी नुकसान जाता शेती कुळागरां बागायती त्या बाबतींत टोटल सगळ्यांचे एक एसोसिएशन फॉर्म करपाचें आनी तें सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सकयल रजिस्ट्रेशन जातलें आनी त्या संघटने तर्फे प्रत्येक शेतकऱ्याक पार्टी करून आमी हायकोर्टांत रीट दाखल करतले। तेच्या खातीर आदी पत्रव्यवहार जातलो कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन। तेच्या उपरांत आमी रीट पिटिशन फायल करतले, आमी कॉम्पेन्सेशन मागतले। तशेंच काही डिक्लेरेशन आमकां गरज आसा, काही जे इश्यूज आसात लायक एक कॉम्पेन्सेशनाचो इश्यू सोडलो जाल्यार वर्मीन जनावरांक मारपाच्या बाबतींत। हे पयलीं रानवटी जनावरांचो विशय गोंय विधानसभेतूय आयिल्लो। तेन्नाचो रान आनी पर्यावरण मंत्री राजेन आर्लेकरान मार्च 2016 विधानसभा अधिवेशनात रानवटी जनावरां थारावन तांकां वर्मीन कॅटेगरीत समाविष्ट करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या म्हूण ऑन रिकॉर्ड सांगिल्लें। आता हे गजालीक 1 वर्स जावन गेलें तरी अजून गोंयांत वर्मीन कॅटेगरींतली जनावरां थारिल्ली नात आनी शेतकारांक जनावरांचो उपद्रव वाडत आसा। हे सरकार तरी हे गजालीचेर नेटान पावलां मारता काय ते पयलीं कोर्टूच कितें तें थारायता तें पळोवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। घेवया एक ब्रेक।